मार्काप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 12 दाका मळ्यांतल्या वखलांचे वपार. उपरांत जेसू तांचे लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एक मनशान एक दाखा मळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वोय घाली आनी फळांचो रोस काडूंक घान्या फोंड खणलो आनी फारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो वखलांच्यांक घेणेक देवन तो परगांवांक गेलो. दाखो कोणसो वेळ येतस घेणे बाबतीं मेळूंक आसलेल्या फळांचो वांटो वसूल करच्याक ताणें एक साकराक वखलासरशे धाडलो. पूण वखलांनी ताका धर्ण मारलो आनी रित्या हातांनी ताका फाटीं धाडलो. धन्यान परत्यान तांचे सरशें आनी एक साकराक धाडलो, पूण तांणी ताची तकली फोडली आनी ताचे विकलाप केले. धन्यान परत्यान आनी एकल्याक धाडलो आनी ताका तांणी जिवेशीच मारलो तरी हेरा साबारांक ताणें धाडलें. पूण वखलांच्यांनी थोड्यांक धर्ण मारलें आनी हेरांक लगड काडलें. शेकीं ताणें धाडूंक उरलोलो म्हळ्यार एकलोच, तसोच चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक कोणी ते मर्याद दितले म्हूण चिंतून ताका ताणें तांचे सरशें धाडलो. पूण ते वखलांचे एकामेका लागीं म्हणाले, आळे हो सगळ्या दायजाचो वारेसदार. येया ताका आमी लगड काडया आनी ताचे दायज आमचेंच जातलें. आनी ताका तांणी धर्ण जिवेशीं मारलो आनी ताचें मोडें दाका मळ्या भायर उडयलें. आनी आतां त्या दाका मळ्याचो धनी कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या वखलांच्यांक नास करतलो आनी आपलो दाखा मळो हेरांक घेणेक दितलो. पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां न्हय? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडलोस फातर जावंक पावलो मोल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही वपार आपणाकच मारले म्हूण ते समजाले. ताका ते कैद करते आसले, पूण लोकांची तांकां भिरांत आसली देखून ताका सोडून ते चलतच रावले. तिरवोबांचे विशांत सवाल. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी समजावन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिसेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षेदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. तूं कोणी मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. भागार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सामाकी विरोध. आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नसो. जेजू तांचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें. तवळ
जे जण तांचे लागी विचारले, कोणाचे हे रूपणे आणि कोणाची ही लिपी? ताने जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक धिया, देवाचे देवाक धिया. इतले ऐकून ते सर्व ताचे विशयांत आजाप पावले. पुनर्जीवनपणा विशयांत सवाल. उपरांत साधुसेव जीवनपण ना म्हणटले ते जेजू सरशी येवन अशे सवाल करूंक लागले. मेस्त्रे, मोइजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घाला, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपले बायलेक सोडून वचत जाल्यार सरल्याच्या भावान ताचे विधेव बायले लागीं लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करीसाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मरण पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मरण पावलो आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्या पर्यान तिका लग्न करून घेतले. तरी एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी सक्ता फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांच्या जीवनपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना. देवाचे सामर्थ्य विशयांत कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात न्हय. मेल्ल्यांतले जिवंत जातस दादले तशे स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. देखून तांकां लग्न आसचें ना. आनी मरण पावल्ले जिवंत जातात म्हणले विशयांत मोइजेच्या ग्रंथांत जलत्या बोल्या विशयांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोइजे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव आब्राहामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुरते सुकोन पडल्यात. वर्त उपादेश. शास्त्र्यां मदलो एकलो जेजू साधुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्त उपादेश दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्रे, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत.
सगळ्या काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या आत्म्यान आणि सगळे सक्तेन तासो मोग करसो आणि आपणा बरेच पेल्यासो मोग करसो. हे सर्व होम बेठवण्या आणि बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्थे. ताचे जाणते कायेची झाप ऐकून जेजून ताका सांगले, देवाच्या राज्यात हावन तू चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. दाविदाच्या पुता विशांतले सवाल. परत्यान जेजू देवाळांत शिकवण आसतना तो अशे सवाल घाले लागलो. ख्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणतात तें कशें? दाविदानच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल म्हणला. अशें म्हळें, सर्वेस्परान म्हज्या सम्याक बस, तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव करून तुज्या वैरेक, तुज्या पांयांतळा हांवें घालेसर. अशें दाविदच ताका सोमे म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो? शास्त्र्या विरोध 17. लोकांचो तो व्हड जमो जेजूक कुशेन आयकोन आसलो. तेदवा आपले शिकवणेंत तो तांकां सांगे लागलो, शास्त्र्यांची 17 घेया, पांयांक गळो नेसोन भोवूंक पेंटे सालांत सक्टांचो सालाम जोडूंक सिनेगोग सभेंत मुखले बसकां आनी जेवणा पंक्तेर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीच खुशी. लांब लांब मागणे करून ते विधवेंची घरां गिळटात. तांकां मेळटले कठीण क्यास्त. विधवेची खाणेक. उपरांत जेजू देवाळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक धर्म पेठेंत धुडो घालतालो ते पळोवन आसलो. साबार ग्रेस्त मनीस जायतो धुडो घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिने तांब्याचे 2 पैसे खाणेक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सशी आफोवन जेजून म्हणलें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेठेंत धुडो घाल्ल्या भितर सक्टां प्रास चड हे दुर्बळे विधवेन घाले. कित्याक हेरा सक्टांनी आपले ग्रेस्त खायेन भरून उरलेल्यांतले घाले, पूण हिने आपले दुर्बळ खायेचे कितें आसले तें पुरा आपल्या पोटाची फोडूस तांतू घाले. आमेन.